म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देव आमकां प्रत्येकाक आपले कुडींत एक बाग दिता. जशे भाशेन आमचे कुडीचे सांदे आसा ते कुडीक वेगवेगळे बाग आसात, इच सेल आसा. प्रत्येक जाण आमी एक ताचे सेल आनी तो आमकां त्या प्रमाणे घडून हाडटा. घडून हाडलें की ना मागीर तो ते पळय खेरीत आमकां काम दिलेलें आसा त्या प्रमाणे आमचें जिवीत चलयता. आमकां तें कन्विक्शन आसता, दृढ विश्वास आसता की ह्या प्रमाणे देव म्हजें सगळें वावुरता आनी हांव देवाचो हात्यार हे परी जाता. जोआचें तर आमी आयकत जाल्यार सगळो गोश्ट तो आमकां मोगाचेंच सांगता. देव मोग, आमी एकामेकाचो मोग करता जाल्यार देव आमचें सगळें आसा आनी देवाचें जिवीत आमचें सगळें पूर्ण जाता, संपूर्ण जाता. हे भाशेन सगळो गोश्ट तो मोगा विशयीच आमकां सांगता. आनी मोगा विशयी ताणें खूब आमकां कळीत केलेलां आसा. म्हणजे ताका तें समजोलें मोग कितें पळय तो. मोग जसो जेजून आमचो केलेलो आसा त्या प्रमाणे आमी करूंक जाय. मोग जेजून कसो केला? बापायक एकवटोन बापायची येवजणे प्रमाणे तो आपलें जिवीत सादतालो. आमी देवा बापान आमकां ताच्या ताब्यांत केल्यात. आमी बेश्टीच ताची येवंक ना. आतां कर्नाटकान म्हणटात एंटी कन्वर्शन बील, म्हणजे आमी हिसकून लोकांक क्रिस्तांव करता. ना, आमच्यान तें करूंक जायना. ती खुशेन जेजूच्या आपोवण्यांक पाळो दिवन ती मागीर कसलेय कोश्ट दोग सोंसूंक तयार आसतात. आनी ताका लागून हें म्हणलेलें आसा, कोणूय आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवंक तयार आसत जाल्यार ते दवरलो आनीक मोग ना. म्हणजे जेजू पासत आमचें जिवीत आमी वारोवंक मरोंक तयार आसा. आनी त्याच प्रमाणे आमचे जे संकश्ट येतात, काल आमकां ते सांगलेलें, तेन्ना आमी भिवंक फावना. सायबीण मायन जसिंता फ्रांचेस्को आनी लुसियाक काल आमी पळयलां. ती तांकां भेटली 6 पाटी म्हयन्यांनी तांकां तिणें दर्शन दिलें. तांकां खूब सोंसचें पडलें, कित्याक ही शिकलेलीं न्हय भुरगीं, बेश्टीच मेड्र्यांक राखता पळय तसलीं. त्या भुरग्यांक तिणें आपलें दर्शन दिलें आनी तिणें दाखयली कोण पळय ती इमॅक्युलेट कन्सेप्शन म्हणून. तर ते भाशेन तिणें तांकां सांगलें, तुमी जें आतां सोंसतल्यात तितलें तुमी सोंसूंक तयार आसात. ताणें वय म्हणलें, पूण हें सोंसतना जेजूच्या एकवटान दुसऱ्यांच्या साल्वासां पासत तुमी सोंसात. आनी तें तिणें तांकां कळीत केलें आनी हे भाशेन ती जिवंक लागली. खूब तांकां त्रास मेळले, पूण रोखडीच ती मेली म्हूण न्हय. आनी लुसिया म्हूण तूं खूब वर्सां उरली. थंयसर खूब दर्शन घडलें तें आमी काल पळयलेलें आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमकां जेन्ना देव आपल्या एकवटान जिवंक आपयता तेन्ना आमकां एक खेरीत देणें तो आमकां दिता. ह्या ताच्या उतरांतल्यान एक ताची मोण आमकां एकदम लागू जाता आनी ती आमी जिवंक लागता. काल आनिकूय एक माजरेल्लो म्हणून एक अस्तोरी आसलेली, तिणें सलेजियानाचें सगळें स्टार्ट केलें. पूण ती कितें म्हणटाली न्हय, प्रत्येक जेन्ना दागो ती सुयेन एका हाचेर घालता वस्त्राचेर, तो हांव एक मोगाचें भेट म्हणून देवाक दिता. हे भाशेन तिणें आपलें जिवीत सारलें आनी सगळीं तिचे बरोबर ते भाशेन ती जिवंक लागली. थोड्या जाणांक आमकां म्हजे सगळे रिगून रावात आनी हांवें तुमचे सगळे रिगून रावता. प्रत्येक सुस्कारांत आमच्यान रावंक जाता. सांत तेरेसा धाकटी कितें म्हणटा, सगळें पळय कितें हांव सोंसता तितलें हांव जेजूक एक धाकटलें फूल कशें भेटयता. ताच्या त्या जेल्यांत म्हजें एक धाकटलें फूल कशें. सांत जॉन मॅरी वियानी कितें म्हणटा, आमी तर कितें देवाक भेटयना जाल्यार तें निर्फळ जाता. सगळें आमी देवाक भेटोया, कितें कोत्ता तितलेंय भेटयत रावया. एक धाकटलें फूल कशें जावं, वो धाकटली भेट म्हणून, वो धाकटलें एक देणें म्हणून जेजूक बरेंपण देव हे भाशेन दाखोवचें म्हणून सांगता.
तर म्हज्या भयणीन आनी भावनू, तुमकांय देवान कितें तरी सांगलां आसतलें, तें तुमी गोड दवरात. हिंचर तुमकां मेळ्ळेलें आसा ताच्या पवित्र पुस्तकांतल्यान ते भाशेन तुमचें जिवीत तुमी सारूंक लागात. आनी हांव कितें म्हणटा, सदांच जेजून आपल्या जिवितान दाखयलें आमकां, रातचो तो मागण्यांत रावतालो आनी सकाळीं उठलो म्हणटूच मागण्यांत रावतालो. आमी सगळीं जाणां तेच भाशेन कोत्ता. तेच भाशेन आमी थोडो वेळ न्हिदच्या आदीं आनी उठ्ठाणा जेजू बरोबर सारया आनी जें तुमकां दाखयलेलें आसा तें थिंचूर आमी जियोया. आनी त्या प्रमाणे आमी जियेत तर खुशाल आमी आसतल्या आनी खरीपुणी साक्षीदारां जेजूची. सगळीं आमी जाणां आमच्या हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. सगळे आमचे भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया आनी हे परी तातूंतले आमी स्वतंत्र जातले हांव, नितळ जातले हांव, निर्मळ जातले हांव. आनी जेजूचें निर्मळपण आमचें सगळें उदीक आनी उदीक वाडटलें आनी ताच्या जिवितान आमचें भाग उदीक उदीक खोलायन जिवंक आमी लागतले हांव. जेजू हें देणें तुवें आमकां हांगसर आसलेल्यांक आनी हेरांकूय फावो केलाय. तर हे परी आयच्या दिसा जिवंक आमकां मदत कर, गोठाय दी आनी कृपेन तुका सहकार करूंक आमकां मदत कर.